hotels, fulfilling social responsibilities to the community at Tiracol. Nuvem Parish Festival organized केल्यार हे तिसरे फावट आणि Parish Pastoral Council हे फेस्टिवल ऑर्गनायज करून हाडटात आणि खरें म्हणल्यार वर्साक हे तिसरे फावट हे फेस्टिवल घडोवन हाडटात. हाचें मुख्य कारण म्हणल्यार पयलें आमच्या नुवेच्या भाव भयणांचे मदें मोग आनी एकवट घडोवन हाडचे खातीर आनी तेच बरोबर हे पॅरीस फेस्टिवल घडोवन हाडटात तेन्ना जायतीं नुवेची भाव भयणां पॅरीस पास्टरल मेंबर्स एकवटान वावर करतात. तांचे सगळें भावपण दिश्टी पडटा आनी हे आमकां उमेद देखून ती मोगान घडोवन हाडटा देखून हें अदीक फुलोवन वेता. ह्या आतां हे तिसरें पॅरीस पास्टरल कावन्सील घडोवन हाडटात फेस्टिवल आनी हे फेस्टिवल जे घडोवन हाडटात आमी ताचो आमी फायदो जो आमकां उरतलो ती आमी नवी फिरगोज बांदची आसा. आनी कारण कितें नवी फिरगोज बांदूंक जी आदली फिरगोज आहा ती ल्हान आनी आमचो गांव भोव व्हड सुमार 15-17,000 पॉप्युलेशन आहा आनी हे इगोर्जीन जायना आनी हे पासत आमी हे नवी इगोर्ज बांदूंक सुरू करता आनी जो हे फेस्टिवलान जो फायदो उरतलो तो सगलो आमी हे नवे फिरगोजेक वापरतल्यात. हे फेस्टिवल घडोवन हाडूंक आमकां जायत्या जाणांनी आमकां आदार केला. कोणाचेंच नांव हांव घेयना पूण जायत्या भाव भयणांनी उदारपणान जायतो दुडवांचो जावं हेर आमकां दुडवांचो जावं दुसऱ्या वस्तू दिवन आमकां हे फेस्टिवल घडोवन हाडूंक आदार दिला. हांव सगल्या भाव भयणांक एकूच म्हजो संदेश असले कार्यक्रम घडोवन हाडटात जाल्यार हाचें मुख्य कारण म्हणल्यार एकवट घडोवन हाडूंक दुसऱ्याच्या सांगातान वावरप आनी अदीक करून सगलो लोक बिजी आसता वरसभर मायाच्या म्हयन्यांत लोक चडसो सुटयांनी आसता हॉलिडेयांनी आसता आनी एक लोकांक संदी कशी एक फामील कशी बराबर येवन ह्या प्रोग्रामान वांटो घेतात. सो तांचे मदें हो वांटो घेता तेन्ना भावपण वाडटा. सो सदांच असल्या कार्यक्रमान वांटो घेवचो आनी एकामेका मदें संबंधान वाडची होच म्हजो सगल्यांक संदेश. ही चर्च आमचे पयले एक फॅमिली चॅपल आसलेलें आनी त्या चॅपलान दोना तेलमाचे फॅमिलीचें तें. सो तांणी आमचे नुवेकारांक एक इगोज दिली. आमकां पयली इगोज मोरगांवची आसली होली स्पिरीट आमगे इगोज आसली. सो जेन्ना पळय तेणी हें कॉपेल आमकां भेटयलें तेन्ना आमी नुवें चर्च जाली आमची आनी चर्च आमची चड आमच्या नुवें गांवांत जायतो लोक जाल्ल्यान ही चर्च आमकां पावना. सो ताका लागून आमी हो इवेंट केला कितें फंड रेज करून आमी आमची नवी इगोज बांदूंक आनी वेरी सून थोड्याच दिसांनी आमी आमचो इगोजेचो फावंडेशन स्टोन घालचो आसात. मायट बी एंड ऑफ मे ऑर इन जून. एक आमच्या जायत्या हॉटेलवाल्यांनी आमच्या गांवच्या लोकांनी जायत्या जाणांनी आमकां स्पॉन्सर केल्लो आसा. Ani ni mani rati
piso, tuđe moje zogleli podvoto, ek tanken nazali šediso, zajde vod sačekani, moga nam satva zarani, nastana kajni, piše pola goručani, zajde samo garacani, Bog mi spasa čigoni, mi spas nazalarum tja kor šarbani. Leading hotels, enhancing beneficial livelihoods. Made of tissue. Coming up next is newspaper clothing. I think this is better than burning plastic. Next up, a beautiful arrangement of paper cups. A chance of creativity is left after eating the apples. This is the result. Who knew broom had other uses than just sweeping? After drinking your Coke, this is where your bottle cap went. I know what you came here to see. If you afraid, then come on with me. And I know what you came here to do. Now bust it open, let me see you get loose. Coming up next is clothing made up of sackcloth. The next costume has stored in a lot of movies and music. I said work is stretches, hold up. I know what you came here to see. If you afraid, then you come on with me. And I know what you Hope you enjoyed it. Now bust it open, let me see you get loose. It's going down for it. Coming up next
ambassador for lace. I want you to breathe me and make me alright. Let me move your body freely. No inhibition, no fear. I want you to show Next we have costume made of paper plates. Up next we have a perfect combination of shapes, lines and texture with straws. Hope you like the clothing made out of rags. I hope you found another great use of wood after creativity. Who knew that spoons could be used for fashion show as well? Last but not the least, we have the total package. And I mean this